प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वो विसवोर वोड 9 ते 17 पर्यंत। जॉन chapter 15 verses 9 to 17। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो म्हज्या मोगान हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांगल्या आनी असो ताच्या मोगान तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा म्हज्या मोगान म्हजी खुशालकाय तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यो। म्हजी आज्ञा ही जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो कोणें जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट। ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां। तुमी म्हाका विचून काडूंक हांवें की तुमकां वेचून काडूं ह्या पासत तुमकां नेमल्या की तुमी वेचें आनी फळां घेवचीं, फकताच फळां। अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलें तो तुमकां दितलो। ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग कर। प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें आयताराचें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां वोड जुवाचो 15वो विसवोर वोड 9 ते 17 पर्यंत। जेजू आयज कितें म्हणटा 10 वोडीन, तो म्हणटा जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसां, तशेंच तुमी म्हज्या आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात। परतून वाचता, जेजू म्हणटा जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसां, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात। म्हणटच भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूच्या मोगान रावंक जाय जाल्यार हें उतर जें 10 वोडीन आमी वाचलां, अशें आमकां दिसता की जेजू म्हणटा आमी ताच्यो आज्ञा सांबाळूंक जाय। पूण भाव भयणीनो, मनशाक देवाच्यो आज्ञा सांबाळपाक जायना आनी जेजू म्हणटा तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशीत जाल्यार तुमी म्हज्या मोगान रावतल्यात। म्हणटच भाव भयणीनो, सोद कितें? सोद हें जावन आसा की जेन्ना देवान आज्ञा दिल्यो मोइसेसाक आनी लोकांक सांगलें म्हज्यो आज्ञा सांबाळात, तो लोक देवाच्यो आज्ञा सांबाळूंक पावूंक ना। दिल्ल्यो आज्ञा पूण भाव भयणीनो कित्याक सांबाळूंक पावूंक ना? कित्याक आजून पासून मनशाक देवाचो शी मेळ नासलोलो मोग, आमी इंग्लिशीन म्हणटा आगापे लाव, पवित्र आत्मे उदेशी तो मेळोंक नासलो। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी जेन्ना ही उतरां तो उलयतालो, तो उतरां अशीं उलयतालो जें फुडें घडपाचें आसलें। जेन्ना तो खुर्सार वचोन आख्या मनशा कुळाक मरपाचो आसलो, पुनरुज्जीवन जावपाचो आसलो 3 दिसां उपरांत, आनी परतून सर्गीच्या बाबा कडेन वचोन तो पवित्र आत्मो धाडपाचो आसलो। म्हणटच भाव भयणीनो, आतां 2000 वर्सां जालीं जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो खुर्सार गेलो, तो आमचे पासत मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो, सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, ताणें पवित्र आत्मो धाडला आनी जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता पवित्र आत्मो आमकां मेळटा। पवित्र आत्मो आमचे भितर येवन आमचे भितर ठिकाण करता, आमचे भितर रावता आनी जेन्ना तो येता तो
देवाचो शी मेन नासलो स्वर्गीच्या बापाचो शी मेन नासलो मोग आमचे भितर ओतयता तर आमी आतां देवाचो मोग अनुभवला आमी देवाचो शी मेन नासलो मोग अनुभवला आनी ह्या मोगा वरवीं आतां आमच्यान देवाच्यो आज्ञा जेजूची आज्ञा सांबाळूंक जाता आनी आमच्यान आतां जेजूच्या मोगान रावंक जाता ना तर बाबणेनो जेजूक आमी आमचो सोमी दिव आनी सर्वंटाक खरेपणी मानूंक ना जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो मेळचो ना आनी पवित्र आत्मो मेळोंक ना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले हांव आमी मागणे करतले हांव जें करूंक जाय तें करतले हांव जें आयज आमी आयकता लोक करता फकत धर्म करता पूण जेन्ना आमी खरेपणी पवित्र आत्मो आमकां मेळटा जेजूचेर खरेपणी बावाट धरून आतां भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमचे भितर रोमकारांक 5:20 मिनटां देवान आपलो शी मेन नासलो मोग आमचे भितर पवित्र आत्म्या उदेशी ओतयला आनी पवित्र आत्म्याची गरज आमकां म्हणटच आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी तयारी करता पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याची देवाचो फेस्त करपाक फुडल्या आयतारा आमी आयज आमकांच विचारुया खरेपणी आमकां पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा काय खरेपणी आमी जेजूचें सत मानता काय देवान आपल्या उतरान कितें सांगलां तें आमी फकत आयकता वा पाळटा काय आमी बाळटा जाल्यार खरेपणी आमी सत मानून तें आमी उतर पाळटा काय आनी आमी कोत्ता जाल्यार खरेपणी आमकां सजमणी मेळ्ळ्या आमी फकत आयकना पूण आमी तें उतर कोत्ता आनी आतां पवित्र आत्म्या उदेशी जेन्ना तें उतर आमी कोत्ता कित्याक आयज आमकां देवाचो मोग आमकां मेळ्ळा आमी देवाचो शिमे नासलो मोग अनुभवला तर देवाच्या मोगान शिमे नासल्या मोगा वरवीं आतां आमच्यान जेजूच्या मोगान रावंक जाता ताज्यो आज्ञा सांबाळूंक जाता आमी म्हणल्यार जेजू हांव तुजो मोग करता फकत उतरांनी जेजूक नाका जेजू म्हणटा तुमची उतरां म्हाका नाका म्हाका जाय तुमी म्हजें उतर पाळलेलें म्हज्यो आज्ञा सांबाळूंक ताका जाय पूण भाव भयणीनो त्या आज्ञा सांबाळूंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज पवित्र आत्म्याचो शी मेन नासलो मग जो देव आमचे भितर ओतयता तर आयज खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागुया पवित्र आत्म्या म्हणया आयज आमकां देवाचें उतर शिकय त्या उतराची सजमणी दे उतर आमकां सोंपें कर आनी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक आयज आमकां तुजी कृपा तुजें बळ दी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा पवित्र आत्मो आमकां आतां तें उतर पाळूंक आमकां कृपा दिता आतां आमी जेजूच्या मोगान रावता आमी ताच्या ज्या भाशेन जेजू ताच्या बापाच्या मोगान आसलो आनी आपली ताजी आज्ञा सांबाळून आयज आमी जेजूची आज्ञा सांबाळुया ताचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करुया आनी खरें म्हणून जेजूच्या मोगान रावया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.